मोपा विमानतळ चालीक लागल्या उपरांत गोंयांत पर्यटक येवपाचो आंकडो वाडटलो असो विश्वास पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केला. हिंटरलँड एडव्हेंचर मेडिकल पर्यटन तज्ञांचो सल्लो घेवन सुरू करतले अशी माहिती तंत्रज्ञान दिला. इतले मजगती गोंयच्यो दर्यादेगो नितळ दवरपाच्या विशयाकडे गांभीर्यान लक्ष दितले. तशेंच क्वॉलिटी टुरिस्ट गोंयांत येवचे म्हणून सरकार वेगवेगळी म्हत्वाची पावलां उबरतले अशी माहिती रोहनान दिल्या. आणि आता मोपा जातकर द नेक्स्ट सेक्टर ऑफ टुरिझम विल स्टार्ट ओपनिंग इन अ डिफरंट मॅनर. मोपा जातकर द फुटफॉल्स एवरीथिंग विल स्टार्ट मुव्हिंग. द टायप ऑफ इव्हेंट्स लायक सीएमान म्हणला G20 सारकेले इव्हेंट आपण गोंयांत हाडटा, विच इज अ व्हेरी वेलकम स्टेप फॉर गोवा बिकॉज ते अगेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज वी विल गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट. And in this whole ambit, the type of people coming in will get a bird's eye on seeing how Goa is actually moving towards. So आमचेरूच तितली चॅलेंज आसतली टू प्रोवाइड द सर्विसेस इन अ क्वालिटी मॅनर टू वॉट इट इज. एक महिना सुद्धा जावना अजून घेवन. सो हिंटरलँड टुरिझम इज वन ऑफ द वर्टिकल्स वीच वी आर प्रोपोजिंग. देर आर वेरियस वन्स. एडव्हेंचरान आसा, हिंटरलँड आसा, मेडिकल आसा, हे लोक उलयत आयिल्ले आसा. वी नीड टू नो हे जेन्ना करता कसले ट्युरिस्ट गेट एट्रॅक्टेड फॉर वॉट. क्वॉलिटी टुरिस्टांक हाडपाक आमकां कितें जाय त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाची गरज आसा. गेट अ प्रॉपर प्लॅन टू प्रोसीड. बेटर. Monsoons are coming, so monsoons are coming. So how do you look at monsoon tourism in Goa, sir? monsoon पावस पडटा मरे. No, but Goa is promoting this monsoon. See, I think Goa already is moving at 24/7 365 days. 365 दीस गोंया monsoonन सुद्धा आता टुरिझम फुटफॉल्स आर प्लेंटी. We need to only position ourselves well, which we need some time to do it. सगळे टुरिझम जाय, सगळे जाय एक दिसान कांयच जायना. But we need to ensure that we are having a proper plan. So in prospectively when you start looking at